गेल्ले काही वर्सां आमी फोंडेच्या ह्या स्विमींग पुलाचेर स्टेट चॅम्पियनशीप करून हाडटात. म्हाका दिसता अंदू हें 4थें काय 5वें वर्स 36th स्टेट चॅम्पियनशीप. रिस्पॉन्स बरो मेळटा, पार्टिसिपेशन बरें आसता. इवन ल्हान भुरग्यां म्हणजे टॉडलर्सां खातीर सुद्दां आमी स्पेशल रेस दवरून तांकांय मेडल्स आनी सर्टिफिकेट्स दिले. पूण फोंड्याची जी टीम आसा ऑर्गनायज केल्ली ती टीम एक्सलंट काम करता, सेल्फलेसली काम करता. हांव तांकां खरें म्हणल्यार कॉंग्रेच्युलेट करता की ती टीम आसा म्हणून आमकांय कसलेंय व्हडलेशें त्रास पडना. ती सामकी आपलो स्वताचो हें जाल्ल्या भशेन हांगा पार्टिसिपेट जातात, ऑर्गनायज करपाक आमकां सगळ्यांक हेल्प करतात आनी मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ऑन देयर शोल्डर्स बाय देम, बिकॉज ऑफ वीच दीस चॅम्पियनशीप डज व्हेरी वेल आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा. एवरीबॉडी फील्स दॅट standard is good. Lots of records have been broken, state level records have been broken. It's a good thing for the swimming to happen in the state of Goa. एक तेप आशिल्लो, हांव जेन्ना स्विमिंगाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आमी 18-20 मेडलां हाडटाले. आतां हालीं मागीर कितें जालें की मडगांवचो स्विमींग पूल काही कारणाक लागून बंद उरलो 4-5 वर्सां. तो जावपाक वेळ जाला. आतां तो मडगांवचो पूल फूल स्विंग जाला. वास्को सड्यार एक पूल जाला जाचेर पयर एक चॅम्पियनशीप जाली भुरग्यां खातीर. तातूंतय बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. कारण हांवें पळयलां लास्ट 1-2 म्हयन्यांनी योगिराजाच्या अंडर भरपूर बरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अख्ख्या गोंयांत चलता. पयरूच बॅडमिंटन प्रिमियर लीग जालें, वन ऑफ द बेस्ट लीग्स वीच आय एक्सपिरियन्स, कित्याक हांव स्वता रेडियंट पार्टाचो रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब बॅडमिंटनाक आसा आनी 20 तारखेक आमची भाटीकर प्रिमियर लीग आसा. पण ज्या तरेन ती लीग मडगांव घडोवन हाडली, हांव पयलीं ताचे हार्दीक अभिनंदन करता. आनी त्याच प्रमाणे आज म्हाका तांच्यांनी हांगा आपयलो ह्या स्विमींग कॉम्पिटिशनाक आणि मान दिल्ल्या बद्दल हांव दिगंबर भाई आणि योगीराज बाबाचे आभार मानता. आणि वन ऑफ द एक्सिलंटली अरेंज्ड टुर्नामेंट द टच पॅडी हारून जाल्यार म्हळ्यार कांयच कोणाक ऑपॉर्च्युनिटी ना की बाबा कितें चिटींग जालां कितें जालां हें पळोवपा खातीर. सुंदर तरेन इतले भुरग्यांक इतले अवॉर्ड्स इतले मेडल्स घेवन आणि बऱ्या तरेचे कोच बऱ्या तरेचे ट्रेनर्स हाडून म्हाका दिसता स्विमींग इज गोईंग इन रायट डायरेक्शन. आज हो आमचो सब ज्युनियर आनी ज्युनियर स्टेट चॅम्पियनशीप आशिल्ली. 3 दिसाचो इव्हेंट आशिल्लो, शुक्रार शेनवार आयतार. ह्या वर्सा आमी स्टेट चॅम्पियनशिपा फर्स्ट हें हाडल्या टच पॅड हाडिल्ले. सो पेरंट्साचे खूब हें आसतालें की रिपोर्ट्सान ह्या आतां रिजल्ट मॅन्युअल एंट्री प्रॉब्लेम जाता, सो आमी टच पॅड हाडून घाले. मागीर एंट्री आमी हाजेर केल्ल्यो गुगल फॉर्माचेर केल्ल्यो आनी सगळे हें केल्लें. सो सगळे इव्हेंट स्मुथली जालो, कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. खूब पार्टिसिपेशनी खूब आशिल्ले, अरावंड 200 भुरगीं कितें पार्टिसिपेट जाल्लीं आनी आज सगळें कंप्लीट जालें.